सौम्या तुझे उतार, दीवो मुझे जिनिये, अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आधार. सांत जाकोबाच्या पत्रांत 5 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, बोऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोवसर सक्तिवंत आनी फळादीक. बोऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोवसर सक्तिवंत आनी फळादीक. आज आमी ह्या संवसारार पळयता तर सगळीं मागतात, क्रिस्तांवूय मागतात इगर्जेक वचून आनी थोड्या हॉलांनी रावून मागतात, इनवांचीय मागतात, टेंपलाक येतात आनी खंयसर वेतात थंयसर मागतात, मुस्लिमूय मागतात, पडलेक वेतात आनी कोरड्याक येतात आनी थंयसर मागतात, हर एकलोय मागता. तर सवाल उपजाता, इतले जण मागल्यार कित्याक फळादीक मागणें जायना, आमकां मागिल्लें कितें मेळना म्हणलें सवाल साबारांचें आसावन आसा. आनी हाका जाप दिवन सर्वेस्पर्देव म्हणटा, केदाळा एक बरो मनीस मागता की थवळ त्या मनशाचें मागणें चड सक्तिवंत आनी फळादीक जावन आसता. मागचें म्हळ्यार विविध रितीन मनीस मागोवंक शकता. केवल आमी कितल्या जाग्यांक कितलीं नोवेनां, कितल्या मिसां कितें करता थंय रिट्रेटीक येता म्हणलें गरजेचें न्हय. तुजें देवांतय कशें संभाशण आसा म्हणलें गरजेचें. जर तर म्हाका एक दान दूख आसा तर हांव व्हडल्या हॉस्पिटलाक वता, सगळें हॉस्पिटल पळयता आनी डेंटिस्टाच्या चेंबरा कडेन वता, थंय वचून थंय असल्या नर्सा कडेन उलयता, थंयसर असल्या दफेदारा कडेन उलयता आनी फाटीं येता. म्हजो दान दूख गूण जाता? गूण जायना. कित्याक? हांव डॉक्टरा कडेन उलोवंक ना. आमी चिंता कशें म्हळ्यार इगर्जे गेल्ल्या कुडले, रेतीरे गेल्ल्या कुडले, नोवेना गेल्ल्या कुडले आमकां मेळाचें म्हणून न्हय. देवा कडेन आमी उलोवंक सका जाय मोगाच्यान. जर तर हांव डॉक्टरा कडेन उलयनाशें फाटीं आयल्यार म्हाका कशें दान गूण जायना गे, तशेंच देवा कडेन उलयनाशें आयल्यार खंयसर वचूनय प्रयोजन ना. जाल्यार हांव डॉक्टरा कडेन गेलो, डॉक्टर म्हजे उलयलो, म्हजो दान दूख गूण जाता? जायना. देवा लागीं गेल्यार देवा लागीं हांव उलयलो, जायना, म्हजें थंयसर समज जायना. डॉक्टरा कडेन उलयल्या उपरांत डॉक्टर कितें सांगता हांवें आयकूंक जाय. डॉक्टर कितें सांगता आयकपाचें मात्र न्ही, ताणें म्हाका अशें रावंक सांगलें अशें रावा जाय, दान करूंक ताका अवकाश दी जाय, या दान सोमो करूंक फील करूंक अवकाश दी जाय, या दांत धुवंक ताका अवकाश दी जाय, खांय ताका अवकाश दी जाय. जर तर हांव खाली पुट्टी मात्र देवा कडेन दिवन येता, त्या मागण्या वरवीं म्हजे समस्या परिहार जायनात. देव कितें सांगता तें म्हाका आयकूंक जाता गी, देव कितें सांगता तें म्हाका करूंक जाता गी. थवळ म्हज्या जिवितांत बदलावण येता, थवळ म्हज्या जिवितांत म्हजें मागलें म्हाका मेळटा. आमी पळयता देव आमचें मागणें आयकचें तर आमी नितीवंतपणार आसा जाय म्हणून. आमच्या कातोलीक पळय सभेन आमी म्हणटा पयलो पाप साहेब सांत पेद्रू, आनी सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 12व्या वाक्यान म्हणटा, कित्याक नितीवंतांचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्याक तो कान दिता, पूण खोटेपण आदारतल्यांचेर तो रागाची दिश्ट घालता. त्या देखून नितीवंतपण व्यक्ती तर देव त्या मनशाच्या मागण्याक कान दिता म्हणून सर्वेस्पर देव हांगासर सांगता. आमी पळयता
नितीवंतपण जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण, आमचें जिवन नितळ आसा सै. जर तर तें ना तर देव आमचें मागणें आयकना. इसाया प्रवादी पयल्या अध्यायांत थंयसर 15 आनी 16 वाक्यांत अशें म्हणटा, तुमी तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे दमतां. जायतीं प्रार्थना तुमी केल्यारी हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा, आनीक वायट करी नाकात. हात जोड कितलींय मनशान मागोवंक साध्य आसा, कितलींय मागयत. तरी पूण सर्वेस्वर म्हणटा, तुमी कालें केल्यारी कितें केल्यारी हांव म्हजे दोळे दमतां, कानयेंत आयकना. कित्याक तुमी पवित्र नात. तुमी तुमचे हात मेळयल्यात, तुमचें जिवन तुमी मेळयलां. त्या देखून पयलें तें नितळ करा आनी ताजे उपरांत म्हजे लागीं येया. पयत पुस्तकांत परत सर्वेस्वर देव इसाया प्रवादी मुखांत उलोवन म्हणटा 51 अध्याय 2 वाक्यांत, तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळेचार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. त्या देखून उडास दवरया, जर तर आमचें मागणें सर्वेस्पर देवान आयकचें तर आमी नितळ आसूंक गरज आसा. पूण नितळ मनशा सैमार कश्ट आसा देखून पोवीस सभा आमकां कुंभसाराचें एक सक्रामेंत दिता आनी कुंभसार जावन आमची पातकां धुवन नितळ करून दिवंक सर्वेस्पर देवान एक अवकाश दिला. मस्त जाणां आमच्यान कितलींशीं जाणां कुंभसाराक वचन अशें वर्सां जालीं जावंक पुरो आनी थोडीं वर्साक एकटी जाता जावंक पुरो. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं केदाळें मागचें केदाळें मागताय, अंतस्करणी तुजें केदाळें नितळ आसूंक जाय. थवळ तुजें मागणें हांव आयकतां. त्या देखून साध्य आसतल्यानी म्हयन्याक एपटींगी एटलिस्ट 15 दिसांक एपटी, 15 दिसांक एपटी, ह्या म्हयन्याक एपटी, ह्या 2 म्हयन्याक एपटी, 3 म्हयन्याक एपटी कुंभसार जावन आमी आमचें नितळकाय अंतस्करण आसल्यार मस्त बरें आनी चड बरें एफेक्टीव तरान मागणें आमकां करून देव ताका आन्सर करूंक जाता. थोडे फावटी आमी कुंभसार जाता, बरें मागणें म्हणटा आनी पुरा आमी करता सोमा. तरी पूण थंयसर आमचे वायट करण्यो घडये घडये केल्ल्या वरवीं थंयसर मागणें आमचें देवाक पावना. मिका प्रवादीन 3 अध्यायांत 4 वाक्य म्हणटा, उपरांत तुमी सर्वेस्पराक उलो मारतल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवचो ना. त्या वेळार तो आपले मुखामळ आमचे थंय लिपयतलो, तुमचे थंय लिपयतलो, कित्याक वायट करण्यो तुमी केल्यात. वायट करण्यो आज कुंभसार जालें, फाल्यां वायट करण्यो केलो आनी मागलें, जायना. वायट करण्यो केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमचें मागणें आयकूंक ताका कश्ट जाता मोगाचें न्हू. कित्याक ते संबंध थंयसर आसना. कशें एक बरें दूद, फस्ट क्लास दूद एका मेळ्या ग्लासांत गेल्यार आमकां पिवंक जायना. मेळ्या ग्लासांत बरें दूद पिवंक जायना, मनशाक जायना. ह्या नितळ उदक, बरें उदक आसा, ग्लास पियेतना त्या मसलेची घाण येता, जायना पिवंक. तशेंच कितलेंय बरें आमी जर तर आमी देवाचें मागणें केलें, तें केलें, हें केलें, साबार करणे गेल्यार जर तर निर्मूळ कांय ना, जर तर वायट धरला, थंयसर आमकां मागणें एफेक्टीव जावंक, मागणें करियत पूण तें प्रभावीत ह्या भळादीक तें मागणें जावंक शकना. पयत पुस्तकांत आमी पळयता, थोडे फावटी आमी बरें मागणें करता जावंक पुरो, बरें कुंभसार जाता जावंक पुरो, देवाचे उपादेश पाळटा जावंक पुरो, तरी पूण थोडे फावटी मागणें आयकना. कित्याक आमचें थंय स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा, म्हळ्यार आत्मीक अहम, आमी भयंकर बरें म्हणलें अहम, तेंय देवा मुखार पाता कशें जावन आसा. लुकाच्या शुभ वार्तेंत 18 अध्यायांत 11 ते 16 वाक्यांत आमी थंयसर पळयलें जाल्यार जेजू फारीजेवाचे आनी सुंकाकाराचे वापर सांगता. फारीजेव म्हणटा, हांव पुरा उपास हांव सारके रितीर करता, हांव अन्यायकार न्ही, प्रद्वारी न्ही, लुटकार न्ही, हांव दांत एक कोंडो दिता, पुरा सारकें करता आनी मागता. पूण थंयसर आयिल्लो सुंकाकार
तो ताजे पाताक वळखून म्हणटा सोमिया हांव तुजे मुखार रावूंक योग्य न्ही, म्हज्या पत्क्याची खाकूळ कर म्हणून येता. आनी सर्वेस्पर म्हणटा ह्या सुंकागाराचे मागणें तो आयकता, कित्याक ताजे लन्विकाय आसली आनी ती लन्विकाय सर्वेस्परा देवाक मानवाली, सर्वेस्परा देवाक मानवाली. अनेकले ते पुरा बरें आसले सोमा, पूण स्पिरिच्युअल प्रायड अहम आसलें. ह्या वरवीं आमचें मागणें आयकना जाता थोडे फावटी. आनी थोडे फावटी आमी पळयता आमी पॉझिटिव्ह एक्ट आमी पथकान म्हणटा एक्ट ऑफ कमिशन म्हणटा, म्हळ्यार खालें करचें हें कोणी करचें, ह्या एकल्या पाड करचें तेलें करना जावंक पुरो. पूण आमच्या मतीन आमी तें कांय करूं ना, आमी पथाक ना म्हणून ना. थोडें करी जें आसलें करी नासल्यार तें पथाक जाता. उदाहरणाक एकलो दुबळो आसा, तुजे दोळ्या मुखार पळयता तो विचारता, ताका कांय सही करनाय, तूं कांय अन्याय कोणें करूं नाय, कांय पाड करूं नाय, पूण देवा मुखार तें पथाक देखून देव तुका आशिर्वाद तुजें मागणें देव आयकना. पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकान 21 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा, जो दुबळ्यांच्या बोबेक कान दिना तो कुमकेक बॉब मारतना ताकाय कोणूसो कान दिवचो ना. आमी एक्ट ऑफ ओमिशन म्हणटा, खरी जे आसलें करी नासता रावचें, उगोच रावचें, म्हाका पडोवन वचूं ना म्हणून, तेंय देवा मुखार पथाक जाता मोगाच्यान. तितलेंच न्ही, थोडे फावटी एक्ट ऑफ कमिशन ना म्हळ्यार अन्याय करना, एक्ट ऑफ ओमिशन ना म्हळ्यार करनाशें रावचें तें कांय ना. तरी पूण आमी गरजेक मात्र देवा कडेन जावचें, गरजेक मात्र देवा कडेन जावचें. थवळी देव तसलें मागणें आयकना आनी देवाक देवा मुखार तें सोमानय म्हणटा. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 11 अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा, ह्या लोकां बसत मागी नाका, तांचे बसत विनंती वा प्रार्थना करी नाका, कित्याक विघ्नाच्या समयार ती म्हाका उलो मारतलीं तेन्ना हांव तांकां आयकोचो ना. तांणी खाली विघ्न येतना मात्र जावचें, ना जाल्यार ताची वळखूच ना, देवाची वळख ना. आपूण आपणाक आपूण पुरा सारको आसा, तें करता हें करता तशें केलें अशें केलें तेंच वाडण्यात संबंध दवरनात, जायना. तसलें एटिट्यूडाकी सर्वेस्पर देव आशिर्वाद करना. आनी थोडे फावटी तांकां तांच्या जिवितांत तांकां कितेंय तांकां मेळा जें आसलें, पूण सर्वेस्पर देव कितें सांगता तें ते आयकनात, तांच्यांत करण्याचें, तांकां जाय जाल्या बरें करण्याचें. सर्वेस्पर जें आयकना जाल्यार तसलें मागणी देव आयकना म्हणटा. जेरेमिया प्रवादीचें 7व्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा, ताणें म्हळें हांवें तांकां उलो केलें तेन्ना ती म्हाका आयकोंक नात, देखून ताणें म्हाका उलो केलो तेन्ना हांव तांकां आयकोंक ना. उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर देव थोडें सांगता तें आयकनात, आनी तूं वचून सांगताय देव कितें आयकना. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार जेजू सांगता अनेकल्याची तुमी पथकां बक्षिसाय, अनेकले तुवें बक्षिसाय जेजून सांगलें. पूण आमी पथकां बक्षूंक ना, आमी कुमसार जाता, पूण अनेकल्याक आमकां बक्षूंक कश्ट जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा सामर्थ्याच्या 5व्या अध्यायान 23-24 वाक्य म्हणटा, देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. देखून कांय प्रार्थना करता आसतना हांव प्रार्थना करता सोमा, पूण देवान कितेंय सांगलें आसा तें हांवें करूंक जाय. देवान सांगलें करना, हांवें सांगलें मात जायचें म्हळ्यार थंयसर तें प्रभावीत मागणें जावंक शकना. पळयत पुस्तकांत कीर्तन 32 अध्याय 15 वाक्य अशें स्पश्टतरान सांगता, सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात, ताचें कान ताचें बोब आयकता. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात, ताचें कान ताचें बोब आयकता. नितीवंतपण कशें मेळटा? एक सांगलें पथाक करून वचो आनी कुमसार जायचे आनी त्या मार्फत आमी एक नितीवंतपण जोडयेत. दुसरें आनी एक विधान आसा भावार्थाद्वारी. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा सांपल रोमाकारांक बरयल्ल्या 4व्या अध्यायान 25-26 वाक्य म्हणटा, पूण कोण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर वंदून नासतना फातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो ताजो भावार्थस ताका नितीवंत म्हूण लेखोंक कारण जाता. त्या देखून केदाळा व्यक्ती देवाचेर भावार्थ दवरता. सोमिया हांव पत्की, म्हजेर कांय करूंक जायना, पूण हांव तुजेर भावार्थ दवरता. सोमिया
तो भावार्थ त्या व्यक्तीक सर्वेस्परा मुखार नितीवंत करता. त्या देखून सांग पॉल रोमाकारांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान 9व्या आनी 10व्या वाक्यान म्हणटा, देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मनीस जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण लाभता. देवाचें नितीवंतपण लाभता. जेजू क्रिस्ताक तो नीज जावन देवाचो पूत मेल्ल्यांतलो तुका जिवांत उठयला. थंय जावन सा भावार्थाचें सत असल्या भावार्थाच्या स्वताद्वारे व्यक्ती देवाच्या दृश्टेंत नितीवंत जावंक पावता. मार्काच्या 11व्या अध्यायान 22-24 वाक्य म्हणटा, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरें सांगू तुमकां सांगता, कोणाक ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोड म्हणत जाल्यार सांगून आपल्या अंतस्करणान दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमनीस जाल्यार तें ताणें सांगलें बरें जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यां तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना तें तुमकां मेळटलेंच. त्या देखून भावार्थान हांवें तुवें मागोवंक जाय. ह्या मुखांत्र म्हज्यान तुजें मागणें एक एफेक्टीव मागणें, एक बळादीक मागणें जावन देव तें आन्सर करूंक शकता. आमी भावार्थ म्हणटा उडास तोरी जाय. मुस्तफडे आमकां भावार्थ आसा म्हणटा. आमचो भावार्थ कशें म्हळ्यार रयत एक जड लायता, दुसरे दीस पळयता पाळां आयल्यान गिनांक म्हूण जड काडटा, पाळां येवन परत्या भितर दवरता, परत्यान दुसरे तिसरे दीस येता परत्या काडटा पळयता, तशें केल्यार पाळां येना ताका. भावार्थ म्हळ्यार देवाचेर अचल विश्वास दवरून आमी मागचें मागणें जावन आसा. त्या देखून सांज जाकोबो 1व्या अध्यायांत 7-8 वाक्य म्हणटा, पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धरसल्या दर्याच्या लारा बरें. तशें जाल्यार दोड्या मनशाच्या आनी चंचलसलेच्या मनशान सोम्यातावन आपणा खंयच मेळात म्हूण चिंतचे नाका. अनेक विधान जावन आसा देवाचें नितीवंतपण करचें. देवाचें उतार आमच्या काळजांत जागोवन दवरून त्या उतरा मुखांतर आमकां जावचें. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांजोच्या 15व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यान म्हणटा, तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार ध्यान करी जाय. उतरां रावचें म्हळ्यार कशें, खाली त्यो रावानांत वाचल्या कुठल्या रावानांत ती उतरां ध्यान करी जाय, ध्यान करी जाय, ध्यान करी जाय. ती उतरां काळजांत येवन रावतात. त्या देखून जोशुवाक सर्वेस्परान सांगलें 1व्या अध्यायांत जोशुवाच्या 1व्या अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा, धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. देवाचें उतार वाचचें, नियाळ करचें, नियाळ करचें, नियाळ करचें. मुस्तपटे मोगाचें न्हू. जाय तितल्या जाणांक जाय तितलो उपकार मेळ्ळा. पॉझिटीव एफर्मेटीव वर्ड ऑफ गॉड देवाचें आश्वासन तें रिपीट करन ताचो गुणाचो अर्थ करन त्या उतराच्या आदारार केदाळा मनीस मागता गे तें उतार रिपीट करनच आसता गे ताका मुस्त जाणांक मुस्त बरेंपण जालां. आनी थंय जाता आसतना पवित्रत्व सक्रीय जाता मोगाच्यान. केदाळा देवाचें उतार तूं घडये घडये रिपीट करताय, देवाचें उतार वरवीं देंसर पवित्रत्व सक्रीय जाता. आनी जुदाच्या पत्रांत आमी पळयता ताच्या 20व्या वाक्यान म्हणटा, तुमी मोगाच्यान तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचें तुमी जिवीत बांदून हाडा, पवित्रत्वाच्या बोळान प्रार्थना करा. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 8व्या अध्याय 22-23 वाक्य म्हणटा, तशेंच तुमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. जें कित्याक आनी कशें मागचें तें तुमी नेणान जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोत्सव आमचे भितर आपल्या आस्कर सुस्कारांनी विनंती करता. तसलें मागणें पवित्रत्वाचें उपजालें मागणें आस्कर सुस्कारांनी आत्म जावन अशा आत्म्या मागलें मागणें देव तें बळादीक म्हूण मानता. त्या देखून मोगाच्यान आमी मागया सर्वेस्पर लावलें, देवा म्हाका एक नितीवंत व्यक्ती कर, म्हाका आत्म्याच्या शक्तीन बरो आनी हें तुजें उतार म्हज्या जिवितांत कसोवन दी आनी पवित्र म्हज्या शक्तीन मागणें म्हाका म्हणूंक करपा दी आनी म्हजें मागणें आयकून म्हाका म्हज्या कुटुंबाक आनी जायत्या लोकांक बरेंपण करूंक म्हाका तूं उपयोग कर म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया. आमेन.